नमस्कार येवकार. गोवा टू नाईट सुयश गावणेकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. 11 डिसेंबराक प्रधानमंत्री वर्ल्ड आयुर्वेद काँग्रेसीच्या समारोपाक गोंयांत मोपा आयुष धरून हेर प्रकल्पांचे व्हर्च्युअल उक्तावण. मोपा 5 जानेरा सावन सारको सुरू. मुख्यमंत्री उलयलो. गोंय बेकारींत 8व्या नंबरार. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीचो डाटा जाहीर. बेकारीचें प्रमाण 13%. गोवा फॉरवर्डाचो विजय म्हणटा सरकार एक्सपोज. रोजगाराच्या मळार फेल. गुजरात विधानसभेचें दुसऱ्या पावड्यार मतदान. प्रधानमंत्री अहमदाबादांत. हिमाचल गुजराताचे निकाल ब्रेस्तारा. बीजेपी प्रधानमंत्र्याक प्रतिश्ठेचे. पुठ्ठाय एक्सिडेंटान ट्रॅफिक जॅम. लोक विटलो. फ्लायटी चुकल्यो. व्हिडिओ सोशल मिडियार. 3-3.5 वरां ब्लॉक. पीआय म्हणटा पावण वरांत गाडी काडली. 1.5-2 वरांच क्लियर. सोनाली फोगाटाचे खुनाचे केसींत आरोपी पक्ष सीबीआय कडच्यान मागता फोटो, पार्टेची फुटेज. आरोपीक कोर्टांत हाजीर केले ना. कोलवा जेलराक कोर्टाची शोकॉज. केस 16 डिसेंबराक. दिल्ली बीजेपीच्या पदाधिकाऱ्यांची खासा बसका. 2 दिसांचे बसकेत प्रदेश अध्यक्ष तानावडे दिल्ली. लोकसभा वेंचणुकेचे स्ट्रॅटजीचेर चर्चा. प्रधानमंत्र्यांचे प्रदेश अध्यक्षांक मार्गदर्शन. कळंगुटे बेकायदेशीर धंद्याक नीट. रेस्टॉरंटांच्या नांवान डान्स क्लब. टोपी मास्टर लुटतात टुरिस्टांक. धंदेकार काबार जातले. पंचांक घेवन मायकल पावलो मुख्यमंत्र्याचे दारी. गोंयच्या गुन्यांवांनी चडशे भायले. येरादारीची पद्दत सुदारिल्ल्यान गुन्यांवकारीची गती वाडल्या. चवकशेंत ह्युमन इंटेलिजन्स म्हत्वाचें. टेक्नॉलॉजी एड ऑन. CL पाटील हेड ऑन. सांग्यार पणसाय मळार पुरातन स्टोन कार्विंगाची सुवात सांबाळून दवरूंक जाणकार शास्त्रज्ञांचो अभ्यास. सरकारान रिपोर्ट दिवंक मागलो वेळ. हायकोर्टाचो 20 जानेर मेरेन प्राझ. भारत फुटबॉलांत फुडें शायन जावंक शकता. डच फुटबॉलर कोच जोहान निस्केन्स गोंयांत वर्ल्ड कोचिंग प्रोग्रामांत. खेळा मंत्री म्हणटा फुटबॉलाच्यो टॅक्निकॅलिटीज समजून घेयात. वर्ल्ड आयुर्वेद काँग्रेसीच्या समारोप सुवाळ्याक प्रधानमंत्री मोदी 11 डिसेंबराक गोंयांत येता. वेगवेगळ्या प्रकल्पांचें व्हर्च्युअल उक्तावण. आयुष्याचो धारगळचो UG-PG कॅम्पस. UPचो एक युनानी प्रकल्प आनी मोपा विमानतळाचें उक्तावण करतलो. नांव खंय केंद्र सरकार थारायतलो. मोपाचे पयले फेजीचें काम 100% जालां. 5 जानेर म्हणल्यार विमानतळ सारको सुरू जातलो म्हूण मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयला. 8, 9, 10, 11 4 दीस वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेस आसतले आनी ताच्या क्लोजिंग सेरेमनी खातीर ऑनरेबल PM नरेंद्र मोदीजी हे राज्यांत येता आनी ते व्हर्च्युअली वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेस ह्या क्लोजिंग सेरेमनींतल्यान 3 प्रोजेक्टांचें इनॉग्रेशन करपाचें आसा. तितून पयलो प्रोजेक्ट जो आसा इट इज एन ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा विच इज एन 50 एकर्स ह्या जमनीत जवळपास 302.46 crores ऑफ रुपीज जो प्रोजेक्ट आसा. हांगासर UG आनी PG एड्युकेशन इन आयुर्वेदा अवेलेबल आसतले. त्याच बरोबर व्हर्च्युअली हांगासल्यानूच ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ युनानी मेडिसीन गाझियाबाद UP जाले. तिसरो नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द होमिओपॅथी नरेला दिल्ली 10 एकर्सान प्रोजेक्ट 287.40 crores. Academic and admin block 100 bedded hospital with the hostel capacity of 154 students. ह्या प्रोजेक्टाचे व्हर्च्युअली ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांगासल्यान इनॉग्रेशन करपाचें आसा. द इनॉग्रेशन ऑफ द ग्रीनफिल्ड इंटरनॅशनल एअरपोर्ट ॲट मोपा
जवळपास हाजें इनॉग्रेशन जावपाचें आसा. जवळपास प्रोजेक्टाची कॉस्ट 2,870 कोटी रुपयाचो कॉस्ट आशिल्लो. रेव्हेन्यू शेअरिंग 36.99%. रेव्हेन्यू शेअरिंग आशिल्लो. कन्सेशन पिरियड इज 40 years प्लस 20 years एडिशनली. तेंच्यांनी 5 जानेवारीच्यान म्हटलेलें आसा. मोपा एअरपोर्टाक नांव दिवप हें सिव्हील एव्हिएशनचें काम आसा. सिव्हील एव्हिएशन मिनिस्ट्री डिसायड करतली हेचेर. गव्हर्मेंटाचे उलोवप सुरू आसा. पयल्या फेजींतले 100% काम पुराय जाल्लें आसा. गोंय बेरोजगारीत 8व्या नंबरार. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीन डाटा जाहीर केलो. गोंयांत बेकारीचें प्रमाण 13%. भारताचे बेकारीची रेट 8.1% पावल्या. हो फक्त नोव्हेंबराचो आंकडो. फाटल्या दिसांनी नीती आयोगानूय गोंयच्या बेकारीचेर अशेच आंकडे दिल्ले. गोवा फॉरवर्डाचो विजय म्हणटा सरकार एक्सपोज, रोजगाराच्या मळार फेल. गोंयची अनएम्प्लॉयमेंट रेट आसा 13.6% आणि इंडियेची टोटल अनएम्प्लॉयमेंट रेट हा 8.1%. म्हणल्यार वी आर द 8th हायेस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट इन द कंट्री. आता हे फिगर्स कॅनॉट लाय. आणि एक इकॉनॉमिक थिंक टँक नीती आयोगान जेन्ना फिगर हाडले तेन्ना मुख्यमंत्र्यान सांगले हे फिगर चुकीचे म्हणून. ताच्या मंत्र्यांनी तेच म्हणले. ते म्हणले म्हणून जायना. आता तुम्ही जॉब फेअर केली, व्हडलो मेगा जॉब फेअर केलो, एक PR इव्हेंट, सगळ्याक बॅनर, गोंयभर बॅनर लायले. बॅनर लायले म्हणून अनएम्प्लॉयमेंट रेट देवना. हो सगळो मेगा जॉब फेअर एक PR इव्हेंट करून पसून वी आर 8th हायेस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट इन द कंट्री. हे फिगर्स आसा. म्हणटकर हांव मुख्यमंत्र्याक इतलेंच सांगूंक सोदता, यू स्टँड एक्सपोज्ड नंबर 1. आणि दुसरें, PR इव्हेंट केले आणि फोटो मारले आणि सगळ्याक बॅनर मारले म्हणून पॉलिसीज जायनात. दिस इज नॉट अ सबस्टिट्यूट फॉर पॉलिसी मेकिंग. बऱ्यो पॉलिसी हाडात, गोंयकारांक प्राधान्य दियात. ज्यो IPB इंडस्ट्रीज अलाव करतात तातूंत गोंयकारांकूच जॉब मेळूंक जाय हे कायदे हाडात. हे हाडटकूच अनएम्प्लॉयमेंट रेट देंवतली. फक्त कोणाची परमिशनां कितें घेवन परमिशनां दिली आणि मागीर जॉब फेअर केले आणि लोकांक पिशे केले म्हणून लोक पिशे जायना. फिगर्स आर एक्सपोजिंग यू. फिगर्स आर शोईंग दॅट द गव्हर्मेंट इज फेलिंग वेन इट कम्स टू एम्प्लॉयमेंट. आणि गव्हर्मेंटाच्यो प्रायोरिटी भुरत्योच आहा हें आज पडतें सिद्ध जाता आणि गोंयची जनता ही सगळी पळयता. गुजरात विधानसभा वेंचणुकेचे दुसऱ्या पावड्याचें मतदान जालें. प्रधानमंत्री मोदी मतदानाक सकाळीं अहमदाबादात. गुजरात आनी हिमाचल प्रदेशाच्या विधानसभा वेंचणुकांचो निकाल ब्रेस्तारा. BJP आनी प्रधानमंत्री मोदी खातीर निकाल प्रतिश्ठेचे. कुठ्ठाळे एक्सिडेंटान बांबोळे ते वेर्णा मेरेन ट्रॅफिक जॅम. लोक विटलो, फ्लायटी चुकल्यो. व्हिडिओ काडून सोशल मिडियार. सकाळीं सुमार 6:45 जुवारी पुलार एक्सिडेंट जाल्लो. क्रेनीन गाडी काडून रस्तो क्लियर करता म्हणल्यार पावूण वर गेलें म्हणून PI सांगता. 8:30 खंय ट्रॅफिक हालूंक सुरू. लोक म्हणटा आलतडच्यान पलतड गाठूंक 3-3.5 वरां गेलीं. Today morning at around 30 to 47, there was an accident between a tempo traveller and a tourist taxi on the bridge itself. आणि ताका लागून मागीर त्यो गाडयो आमी काडटा ट्रेनीन हे ते म्हणल्यार हांगा फाटल्यान ट्रॅफिक लागली. मॉर्निंग आतां कितें आसा की सिजनूय स्टार्ट जाला, सो द नंबर ऑफ व्हेकल्स ऑफ इनक्रीज, फेस्ट चालू आसा, सो ताका लागूनय लोक फिस्टाकूय वता. सो एन ऑफीन गोईंग ताका लागून चड गाडयो आयिल्ल्या कारणान मातशें ट्रॅफिक चड जालें. बट वी मॅनेज, आमी रोखडोच स्टाफ हे करून सगळें क्लियर करून वी कंटिन्यू एंड ट्रॅफिक इज मुवींग नाव, बट लिटल बीट स्लो. तर पूण कितल्यांक अशें एक्सिडेंट जालो आनी कितलो टायम लागलो कंट्रोल करपा मेरेन सगळें? एक 45 मिनिट्स तरी लागले आमकां ते क्लियर करता. म्हटल्यार ट्रेन लायता म्हणून ताका लागून स्टॉप करून दवरचें पडटा ट्रॅफिक. सो तेन्ना मातशें आनीक एकूमेट जाल्लें. सो आफ्टर दॅट वी रिमूव द व्हेकल्स फ्रॉम द फूल दोनी सायडींतल्यान मुवमेंट स्टार्ट जालो. आतां सद्याक ट्रॅफिक जॅम ना. आतां ट्रॅफिक इज मुवींग एट अ स्लो प्लेस, कारण चड गाडयो आसल्या कारणान फास्टूय वचपाक शकना. सो सिंगल लेन करून सगळ्यो गाडयो आतां वतात.
सर युजली पीक आवर्साचेर हांगा ट्रॅफिक जॅम रिपोर्ट जाता. वॉट आर द बेसीक रिजन्स? कित्याक लागून हांगा एवरी पीक आवर हांगा ट्रॅफिक जॅम जाता? वेर्ना इंडस्ट्री आहा, एअरपोर्ट आहा, ताका लागून काय वॉट आर अदर रिजन्स? पीक आवर्साचेर जाता. जस्ट एक आफ्टरनून टायम फ्लायट्स येता तेन्ना ट्युरिस्ट टॅक्सी चड आसता. त्या टायमार जर समज एक्सिडेंट जालो जाल्यार रोखडेच जाम लागता. वी क्लियर इट. स्टाफ सगळे कडेन लायिल्लो आसा. इवन ऑन द ब्रीज वी हॅव स्टाफ. पूण ती गाडी क्लियर करता म्हणल्यार रोखडेच ट्रॅफिक जॅम जाता. इवनिंग टायम इंडस्ट्रियल एरिया सुट्टा तेन्ना फ्लो चड आसता व्हेकल्साचो. आनी मॉर्निंग टायम ड्युरींग ऑफीस गोईंग आसता. सो वी हॅव डिप्लॉयड स्टाफ फ्रॉम संत्रान टील लागासॅम आनी ट्रॅफिक मूव जाता. ओन्ली एक्सिडंट जालो मेन कॉज इज द एक्सिडंट. आज एक्सिडंट जाल्लो म्हणून ट्रॅफिक जाम हांव इन्क्वायरी केली. म्हाका डे टू डे मॉनिटरींग हांव करता. जे पर्यंत आमी चालू करना ते डे टू डे मॉनिटरींग करता. सो इशू आसा की ब्रीज आमी प्रॉमीस केला लोकांक डिसेंबर पयलीं आमी चालू करतलो, ते आमी करतले. आज फाटीं आमी मॉनिटरींग केलां आनी तेंचो रिपोर्ट आतां येतलो आज. आनी ते भशेन मॉनिटरींग करून वी वील इनॉग्रेट द ब्रीज बिफोर डिसेंबर. हे आमी उतर दिल्लें आसा लोकांक. सीएमान दिलां, हांवें सांगलां. सो वील स्टीक टू दॅट डिसेंबर ओपनिंग बिफोर डिसेंबर. आतां ह्यो गोश्टी जाता त्यो आतां जायना, पयलींच्यान जाता. आनी टिका करपाचेर सरकाराची गरजूच ना. सरकारान फावंडेशन स्टोन घाल्लो आनी ब्रिजूय आतां रेडी जावपाची जाली आनी आमी ओपन करतले. ह्यो गोश्टी आमी ओपन करतले. सोनाली फोगाटाचे खुनाचे केशींत सीबीआयन चार्जशिटांत लायिल्ले कांय फोटो आनी पार्टेची फुटेज कॉपी आरोपी पक्षाक दिल्ली ना. हे म्हत्वाचे डॉक्युमेंट दिवचे म्हणून सुधीर आनी सुखविंदराच्या आदोगादान अर्ज घाला. केशीची सुनावणी जाली. आरोपींक कोर्टांत हाजीर करूं ना म्हूण कोर्टान कोलवाळे जेलीचे जेलराक शोकॉज काडल्या. केस 16 डिसेंबराक दवरल्या. ये हुआ है इसमें कि अगली डेट जो है 16 दिसंबर लगा दी गई और जो स्पेशल पीपी अपॉइंट किया है सीबीआई ने उनकी प्रेजेंस के लिए और आईओ को बुलाया है क्योंकि चार्जशीट में कुछ एक डॉक्यूमेंट हैं जो उन्होंने नहीं दिए इसके साथ और हमने उसको उनको लेने के लिए एप्लीकेशन लगाई. एप्लीकेशन में ये मांगा है कि सीबीआई ने चार्जशीट के साथ कुछ डॉक्यूमेंट लगाए हैं जो हमें जो कॉपी दी गई है उसमें वो नहीं दिए गए. कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ CCTV फुटेज हैं, वो हमें नहीं दिए गए हैं. तो हमने वो एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में कि वो हमें दिए जाएँ. आज इनके एक्टिव को लाने के लिए बोला था और उन्होंने शोकॉज नोटिस इशू किया ना कोर्ट ने. जेल अथॉरिटीज उनको लेकर के नहीं आई थी उनको और उनको नोटिस दिया गया है कि आप उनकी प्रेजेंस को इंश्योर करें 40 days नेक्स्ट. सीबीआई हैड इन्फॉर्म्ड द ऑनरेबल कोर्ट दैट स्पेशल पीपी हैज बीन अपॉइंटेड बाय द सीबीआई इन दिस केस. बट दैट स्पेशल पीपी वाज नॉट प्रेजेंट इन द कोर्ट. Then the court had inquired the PP who was present in the case to ensure the presence of that special PP who is appointed by the CBI. कोर्टान तांकां सांगलें नेक्स्ट हियरींग ती 16 तारीख दवरल्या तेन्ना स्पेशल PP आसतो कोर्टान प्लस आयओ आसतो आनी मागीर तेजें जें एप्लिकेशन जें फायल केलां की CCTV फुटेजची कॉपी एक्युजांक दिवची म्हणून ताचेर निर्णय जातलो. स्टुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश खाडी. दिल्ली बीजेपीच्या पदाधिकाऱ्यांची खासा बसका. सोमार मंगळार 2 दीस बसका आसतली. गोंयच्यान प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे बसकेक दिल्ली पावलो. 2024 लोकसभा वेंचणुकेच्या स्ट्रॅटजीचेर चर्चा म्हूण सुत्रां सांगतात. अध्यक्ष JP नड्डान बसका आपयल्या. प्रधानमंत्री मोदीन प्रदेश अध्यक्षांक मार्गदर्शन केलें. कळंगुटे रेस्टॉरंटांची लायसनां घेवन डान्स क्लब चल्ल्यात. टोपी मास्टर टुरिस्टांक व्हरून कार्डां स्वायप करून लुटतात. हे प्रकार बंद जाले ना जाल्यार कळंगुटेचे कायदेशीर धंदेकार काबार जातले म्हूण आमदार लोबो पंचायत वांगड्यांक घेवन मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो. बेगोबेग सगळे बेकायदेशीर क्लब बंद करचे म्हणून मागणी. Restaurant, nobody is stopping them. But when it comes to illegal activities and touts standing outside, roaming around and asking tourists to come over there that you will get this and that, हेजेर बरयल्लें आमी लेटराचेर सारकें कित्याक चालू आसा. आमचे पंचायतीचे सगळे मेंबर्स हेजेर एक आहा, सरपंच एक आहा, आमदार एक आहा. वी डोंट वॉन्ट ऑल दीस थिंग एक्टिविटीज टू हॅपन. दीज इलिगल एक्टिविटीज हॅव टू स्टॉप. ऑल दीस डान्स बार जो म्हाका दिसता कलंगुटान अबाउट 8 to 9 डान्स बार्स जे आहा ती इमिडिएटली बंद जावपाक जाय. लीगल बिजनेसीस ऑफ रेस्टॉरंट्स एंड अदर बिजनेसीस ऑफ गेस्ट हाउसेस आर एट स्टेक. People will find Kalangut unsafe in the future if this continues. That is why if everybody is on one page, police have to act. And if police don't act, we will come back again to the CM. गोंयच्या गुन्यांवांनी चडशे भायले. येरादारीची पद्दत सुदारिल्ल्यान गुन्यांव आनी गुन्यांवकारीची गती वाडल्या. निवृत्त DYSP CL पाटील हेड ऑन उलयलो.
40 वर्सांची पोलीस सर्व्हीस कॉन्स्टेबल ते DYSPचो प्रवास करून पाटील फाटल्या सप्तकांत निवृत्त. CLPन कितल्योश्योच लँडमार्क केशी क्रॅक केल्यो. ह्युमन इंटेलिजन्स खंय म्हत्वाचें, टॅक्नॉलॉजी एड ऑन. पयलीं जे क्रायम जाताले, चोरये बी जाताले, टिपिकल गँग येताले भायल्या स्टेटीच्यान, ट्रेनींतल्यान जावं आनी खंयच्यान, आनी क्रायम करताले. तेन्ना मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट खूब कमी आसलो आनी तेका लागून गोंयान येवप आनी क्रायम करप व्हेरी डिफिकल्ट आसलें तेन्ना. एक दीस येयल्यार तेका कमीत कमी 2-3 दीस रावचे पडटाले क्रायम करून, एटलिस्ट 1 डे. आतां टोटल चेंज जाल्लें आसा. सो तुका एवरीवेर ट्रान्सपोर्ट मोड अवेलेबल आहा. क्रायम करता कोण टॅक्सीन वयता, कोण मोटरसायकलीन वयता, कोण ट्रेनीन वयता. सकाळ रातचो क्रायम करून सकाळच्या ट्रेनीन गेलो. सो अशे खुबशे ट्रेनी जाल्या. कोकण रेल्वे जाली, दुसरे रेल्वे ट्रेन्स इन्क्रीज जाल्या, फ्लायट्स आसा खुबशे, एअरपोर्ट जालो. सो हितून चोर आहा ते तांकां इजियस्ट वे जालो टू कम एंड कमीट क्रायम. पळोवन वचपाक मॅक्झिमम जे आतां चोरये करता ऑर इन ड्रग्स मेजॉरिटी भायल्या लोकांची आसा. हांव नाकारपाक शकना. आतां हालींच अशें दिसून येता की लोकांनी इनवॉल्व जावपाक लागल्या. मागीर ते ड्रग्स जावं, चोरयांनी बी तितले ना लोकल, बट आसा. पूण चडशे मॅक्झिमम लोक हे भायले आसता. तुमचे काळावेले पुलीस अधिकारी आणि आज जे आमचे नवीन भरती जातात ते पुलीस अधिकारी, हांचे मदीं कितें फरक आसा आनीक तांकां आज मेसेज कितें तुमचो? फरक म्हणल्यार आमच्या टायमाचेर टॅक्नॉलॉजी इतली नासली पयलींच. एट द बिगनींग टॅक्नॉलॉजी आतां डेवलप जाल्या. सो टॅक्नॉलॉजीचेर फुल्ली डिपेंड रावचे परस जे आमचे कन्वेन्शनल एरियाज आहा तितून काम करपाक जाय. पयलीं सीन विजीट करप, सिनाचेर ऑब्जर्वेशन करप, हे गोश्टी प्रत्येक पुलीस अधिकाऱ्यांक करपाक जाय आतांच्या पासून. आनी प्रिव्हेंटीव अरेस्ट, प्रिव्हेंटीव एक्शन्स सगळे घेवपाक जाय. पुलिसींग आमचे पयलींचे दवरपाकूच जाय बाय युजींग एडिशनल टेक्नॉलॉजी. टेक्नॉलॉजी शूड कम एज एड ऑन. एड ऑन आसपाक जाय. ह्युमन इंटेलिजन्स इज ह्युमन इंटेलिजन्स. ह्युमन इंटेलिजन्स कित्याक सांग्यार पणसाय मळार पुरातन रॉक कार्विंगांची सुवात सांबाळून दवरपा विशीं अभ्यास करूंक तज्ञ शास्त्रज्ञ पार्थ चव्हाणान सुवातेची पळोवणी केल्या. गोंय सरकारान हायकोर्टाक सांगलां. सरकारान रिपोर्ट दिवंक कोर्टा कडेन प्राज मागला. आनीक 2 जाणकार सुवातेर वचून खंय ह्या शिल्पांचो अभ्यास करतले. 20 जानेर मेरेन एफिडेविटाक प्राज दिवन कोर्टान केस 24 जानेराक दवरल्या. In store carving matter, the court has granted us some more time to file the compliance report. In the meanwhile, we told the court that one expert came from outside and he has done the inspection of this stone carving and he will make his report to the government. Insofar as proceedings before the director is concerned for recovery of the amount in respect of illegal excavation, those proceedings also will be disposed of in another 2 or 3 weeks' time. Insofar as additional 2 experts are concerned, they are expected in this month and we will obtain their report also for the purpose of preserving and finding out if there are more rock carving in that area. ती एक घराक उजो, घरांतलें चडशें सामान लासून काबार, उरिल्लें डॅमेज, इलेक्ट्रॉनिक्स धरून फर्निचर मेळून काबार. फायर ब्रिगेडीच्या टिमीन येवन उजो आटावपाक हाडलो. 1.5 लाखाचे लुकसाणीचो अदमास. फायर ब्रिगेडीन खंय 10 लाखांची मालमत्ता साल्वार केल्या. उजो शॉर्ट सर्किटान लागला असूय म्हूण दुबाव. काल आयतारा 4 तारखेक सांजेचेर 7:23 आमकां एक कॉल आयले की ओलावणे थिवी हांगा एका घराक उजो लागला. आमी आमची गाडी टर्न आउट केली आनी पॉयंटार वचून गेले जाल्यार घर क्लोज आसली. सो ओनर ओल्ड गोवा हांगा गेल्ला. सो आमी थंय स्थानीक लोकांच्या मदतीन आमी ते विंडो आसा ते ब्रेक केले, ओपन करून तो उजो पालयलो. ह्या उज्यात तेंची टी व्ही परते CCTV परते AC, फर्निचर, डायनींग हॉलांतले चेर, डायनींग टेबल, फर्निचर इतले उज्यात लासले. आनी अप्रॉक्सिमेटली
1,50,000 आम्ही लॉस एस्टिमेट केला. उजो कसो लागला असता? उजो आय थिंक शॉर्ट सर्किट म्हणटा ते कळोंक ना ते, पण शॉर्ट सर्किटच जालें कित्याक कॉर्नराक टीव्ही आनी AC आसलेलो थंयच्यानच तो स्टार्ट जालो. म्हणजे बंद घर घर बंद आसलें. सो पुलिसय आसले थंय आनी इलेक्ट्रिसिटी आसली. मयड्या बामोड्या भर वस्तीत मोबायल टॉवर येता म्हणून खबर पातळिल्ल्यान गांवांत बोवाळ. थळाव्या पावले पंचायतीर टॉवर खंय लोकवस्ती सोडून दुसरे कडेन घालचो. सरपंच म्हणटा तांणी कोणाकच कसलीच परवानगी दिल्ली ना. लोकांक नाका जाल्यार खंय टॉवर नाका. हें आतां पळय तेणी कितें करून करपाचें केलां तें आमची ल्हान भुरगीं आहात, जाणटी आहात, नेणटी आहात, कोणूय आसूं, पूण अशें तें करचें न्हू तेणी कोणी तें आमी नकळो. आमी सद्या हांगा पंचायतीन मोबायल टावर आमकां नाका म्हणून आमी ओपोज करपाक लागून हांगा चोरी जमलेली आसा. सो सरपंच सरा कडेन आमी ऑलरेडी हे डिस्कशनूय केल्लें आसा आनी तेणी आमकां आश्वासन दिलां की जरी थंय काम स्टार्ट जायत जाल्यार आपूण स्टॉप नोटीस काडटा म्हणून. जाले 2 दीस पयलीं आमकां एक लेटर इनवॉल्ड जालें पंचायतीन की एक मोबायल टावर येता म्हणून. म्हणटकूच मोबायल टावर येता म्हणटकूच आमकां क्वेश्चन पडलो खंय येता. हांवें चवकशी केल्या उपरांत हो मोबायल टावर सारको रेजिडेंटल एरियेन मद्दी येता आनी ज्या जाग्यार येता पळय हो टावर थंयसून 50 मिटर सुद्दां ना ती अशी घरां आसा की तेंचो डिस्टन्स 50 मिटराच्या वयर ना. म्हणटकूच ह्या टॉवरा खातीर ह्या सगळ्या सायडीची जी घरां आसा सरावंडींग तांकां भयंकर त्रास जावपाचो इन फ्युचर हें आमकां कळोन येयलें. जेन्ना हांवें तांकां वचून हें कळयलें की अशें टॉवर येवपाक जाय तेन्ना तुमचें कितें सजेशन, जेन्ना त्या लोकांनी आमकां सांगलें की आमकां हो टॉवर नाका. त्या उपरांत हांवें सांगलें की तांकां तुमी पंचायतीन या आनी सरपंचा कडेन आमी सगळ्यान मेळून रिक्वेस्ट करया की बाबा हो टॉवर आमकां मयड्यान म्हणजे मयड्या एरियेक आनी ह्या रेजिडेंटल एरियेक नाका. कंप्लेन आयजूच तेंच्या लोकांचे तें स्टडी करचें पडलें की डायरेक्ट PW धाडला. आमी काय आजून एका दिवं ना तें आमकां तेंच्यांनी कितें घालूंक ना युनिवर्सिटी दिवची कितें तेजेर आमी फाल्यां PW वचून स्टडी करता. आनी तो आमकां पळोवचें पडलें कितें कोणी दिला हाका युनिवर्सिटी डायरेक्ट घेवन तें काम करता. डायरेक्ट आमकां तेंणी चेक धाडला पंचायती. तें आमकां रिसर्च करचो पडलो पळोवचेंच पडलें कोण हेच्या फाटल्यान कोणी दिला तांकां कितें डॉक्युमेंट तेंच्यांनी दिल्यात तें पळोवन मागीर आमी डिसिजन घेतलें. भारताक सध्या फुटबॉलांत मोठें येस मेळना आसुंये मात फुडें भारत संवसारीक पावड्यार शायन जावंक शकता. फामाद डच फुटबॉलर कोच जॉहान निस्केन्साचें मत. SAG आनी खेळा खात्यान गोंयांत वर्ल्ड कोचीस प्रोग्राम दवरला. ह्या प्रोग्रामा वरवीं कोच जॉहान गोंयच्या कोचांक ट्रेनिंग दितलो. खेळा मंत्री म्हणटा फुटबॉलाच्यो टॅक्निकॅलिटीज समजूंक जाय. And India is a very, very big country. And maybe football, many years ago, it was not important over here. Nobody. They do hockey, cricket, that is the sports number 1 and 2 in the country. And to change that, it needs also time. But I think India is now on a good way. If you now also see in some states and some big cities, also here in Goa, that the people like football, that they come to the stadium. There are about 70,000-80,000 people watching. So I think it is starting. And I'll see also with the United States lately, they qualify for World Cups. The women, they are the best in the world. So why not with India? एक भुरगो आपण फुटबॉल खेळपाक वता मैदानाचेर तो फुटबॉल खेळटा परंतु ताजे भितर आशिल्ली टेक्निकलिटी द स्किल्स ताजे भितर ती मम लँग्वेज ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आणि अत्यंत महत्वाचे म्हणजे फिजिकल फिटनेस त्याचबरोबर तांकां लागणारी जी थियरी जी आसा त्यो सगळ्यो काही गोष्टी मुखार व्हरपा खातीर जे एक्सपिरियन्स्ड जे आमचे कोचीस जे आसात त्यांच्या बरोबर हो ट्रेनिंग घेवपाचे आमी आज प्रयत्न केल्लो आसा. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.